बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सतमंता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरी सांबाळलो आंकवार मरे थाय जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सुसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्या आनी मेलेल्यांची मुसबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकाचें बसणय कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आयज आख्ख्या भारतान शिक्षकांचो दीस टिचरीचो दीस मनयता. जायतीं आमची संदेशकारां आपलो वेळ देवाच्या उतराची गोडसाण भुरग्यांक दिवंक तांकांय देवीक भावार्थान वाडोवंक बारी वावुरतात. दर एका संदेशकारान आपलें जिवीत ल्हानविकायेन जिवंक भुरग्यां सवें सोंसणिकायेन आनी मोगान भावपणाचे रोंपे रोंपूंक आनी जेजूचे बरे खबरेच्या संदेशकार जावंक हो आख्खो दीस आमच्या संदेशकारा खातीर भेटोवया. नियालुया संतोसाचे 5 मिस्तीर. पयलो मिस्तीर बोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मोरयेक कबोत दिली. देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गर्भेस जाली. मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें. भुरग्यापणांत थावन आंकवार मारिया दैवीक गुणांनी भरलोली. तिचो एक खेरीत गूण म्हणल्यार ल्हानविकायेचो. बोडव्यान दिल्लो संदेश जरी तिका विचित्र लागलो तरी पूण ती देवाची येवजण म्हूण मांडून घेता. मारिये आमचे माये भाशेन ल्हानविकायेन देवाचे पेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टायसा उस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टायसा उस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टायसा उस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टायसा उस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टायसा उस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टायसा उस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टायसा उस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां एमपणांतल्या उज्यांतले सगल्यार वर उदीक करून चड गरज आसलेल्यान. दुसरो मिस्तेर आंकवार मारिया गोरबेस्त आसतना सांत इजाबेल आपले मावशे भयणींक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताई 3 म्हयने रावली. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. भाग्यवंत मारिया सेवे चाकरेची ओस्तोरी पवित्र आत्म्यान भरलोली.
पोवीत आत्म्यान भरलोलो मनीस दुसऱ्या पासो जियेता. आपली मावशी भयण एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर गोरबेस्त आसा आनी 6व्या म्हयन्याची आसा हें कळना फुडें दोंगरांतल्यान पांय वाटेन तिका आदार दिवंक धांवता. मारिया आमचे माये पोरी, आमी आमकांच विसरून दुसऱ्या पासोत वावरूंक आनी तांच्या गोरजांक पावूंक तेच मायेचें बळ ह्या खोंडांत मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या जेजू भगवंत आमकां निवार आमकां हेम कोणांतल्या उज्यांतले सगल्या आत्म्यान स्वर्गार व्हर, उदीक करून चड गरज आसलोल्या. तिसरो मिस्तेर. आंकवार मरयेन बाळका जेजूक बेल्या शारान गोरवांच्या गोट्यांत जोडून दिलो. मारिया जावन आसा मोगाळ आवय, जेजू जावन आसा उजवाड. तोच उजवाड संवसाराक दिवंक, बापाची येवजण पाळूंक आंकवार मारयेन देव पुताक जोडून दिलो. गोरवांच्या गोट्यांत मोनजाती मदें सगले ल्हानविकायेन देवाचो भोव अपुरबायेचो पूत संवसारांत जल्माक आयलो. मारये भाशेन आमी आमचें जिवीत दुसऱ्या वांगड्या सोवें ल्हानविकायेन, मोगान, समजिकायेन आनी सोंसणिकायेन जियोंक तेच मायेचो सांगात ह्या खोणांत मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस,
आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणातल्या उच्यांतले सगळ्या आत्म्यांक सर्गार वर अदीक करून चड गरज आसलोले. चवथो मिस्तेर आक्वान मारेन बाळका जेजूक वेळो आनी भेटयलो देव तेपलान आनी ताका सासिमाच्या हातान दिलो. मारिया जावन आसा एक जबाबदारेची वस्तोरी. आक्वान मारिया आपल्या पुताक जल्माक हाडून मोगान आनी जबाबदारेन वाडयता. मारियेन मोजेसाचे सोमोती पोरमोणे बाळकाक घेवन देवाक समोर उबूंक आनी येवन भेटूंक बाळकाक जेरुसाल्याक व्हेलो आनी एका सिमाव नांवाच्या भक्तिवंत मनशाच्या हातान घालो. मारिया सर्वेस्पराचे सोमोतींतली कायदे पाळून आपले जबाबदारेक विस्वाशी रावता. मारिये भाशेन आमच्या संदेशकारांनी जबाबदारेची जावन भुरग्यांक धर्मीक वाटेन वाडोवंक जबाबदारेची जावंक पावूंक धर्मा विशीं भुरग्यांक बरें तें शिकोवंक भावार्थाचे ओकोण कामे आमी तांकां करूंक मारयेक फुडें घालून तिची कृपा मागुया. आमच्या बापा सुगीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर जेठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आमी पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर जेठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमी पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर जेठाय आसा
उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय सोपू जेसू भगवान मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोषते आसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय सोपू जेसू भगवान मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोषते आसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय सोपू जेसू भगवान मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोषते आसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय सोपू जेसू भगवान ती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोषते आसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय सोपू जेसू भगवान मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोषते आसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय सोपू जेसू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोषते आसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय सोपू जेसू भगवान मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोषते आसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय सोपू जेसू भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या म्हज्या जेजू जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां हे कोणाच्या उज्यांतले सगळ्या आत्म्यांक सरकार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर पोरबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालूक जेसू देव तेंपलान मेळटा. मारयेन म्हणलें पडलें खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताल्या. मारिया सोदांच हुस्क्यान जियेली. आपलो पूत सांडला हें कळना फुडें हुस्क्यान बरोवन ताका सोदीत परत जेरुसाल्याक वेतात. मारिया आनी जुजे एकामेकाचेर रागार जायनात पूण एकवटान बाळकाचे सोदीक वेतात. मारये भाशेन आमी सोदांच देवाच्या मोगाक हुस्क्यान सोदूंक आनी आमच्या शेजाऱ्या आनी समुदायांतल्या मनशां सोवें हुस्क्यान बोल्लोलीं जावं तिचीच गोठाय ह्या कोणांत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा उसऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा
उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू भाग्यान तूं मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे टायसा उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू भाग्यान तूं मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे टायसा उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू भाग्यान तूं मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे टायसा उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू भाग्यान तूं मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे टायसा उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू भाग्यान तूं मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू भगो संस्कार निवार आमकां एमपणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सगळ्यार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्या नमान राणी काकुतीचे माये तूं घे आमचें जिवीत अमृत आनी बळवाचो आमी परदेशी वेळेची बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून दोन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोळ्यार शरांतली तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाडे आनी मोगाळ दुलोक आंकवार मरे ह्या उपदेशा उपरांत तुजो पूत जेसू आमकां दाखय. भाग्यान देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां फावो जावच्याक. मिसांत वांटो घेवंक तयार जाल्लीं आसतना याज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी गीत गावया. एकलोच आमचो स्वामी अंक A13 पान 6. आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाच्या आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. पदवी आनी बोलाय दुसऱ्यांक पांयेपोंदाक धरून वायटाचे सोयग आमकां जातात. प्रितीच्या भावा भयणांनो, शांत मोयपाशी वागणुकीन जिवीत जियेल्यार सगल्यांक आमकां जिवीत मानवता. मोयपाशी मन जिवितांतले कश्ट प्रश्न लेगून सोंपे करता. मोयपाशी मनीस आपल्याक दिलेली पदवी आनी बोडाय पेल्याच्या उदारगते पासत वापुरता. देवाचे बागेंत आंकवार मोरी
मोयपासाचें फळ ह्या विशयाचेर आमी नियाल कोत्ताना मारिया माय भाशेन मोयपाशी मन आनी कालीज दी म्हूण ह्या बलिदानान मागतना आयज संवसारभर शिक्षकाचो दीस मनयतात तर तांणी आपले जबाबदारी बोर तरेन पालूंक खेरीत भाशेन आमच्या देव संदेशकारां पासत आमी मागुया. आनीक भावना आमच्या काळ मनान बाळगून दवरून कितें मागणी देवाक उबारतना हे वेळार आमी सगळीं देवा मुखार किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगळ्या पातकांची दूख धरून म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरान बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. आयचे नवीन देवाक दिन वाचून बेडिता मॅथ्यू आनी नॅन्सी फेर्नांडीस तांचे पासत हे बेटेंत आमी मागता. तशेंच आयज जी जबाबदारी सांबाळटा देव संदेशकारा अनिता आनी आसिफा हांचे खातीर आनी सगळ्या आमच्या देव संदेशकारां खातीर आयज जेन्ना शिक्षकाचो दीस आमी पाळटा सगळ्या आमच्या देव संदेशकारां खातीर खेरीत आमी मागता. भुरग्यां खातीर खेरीत तांचो त्याग तांचें बरेपण तांचो मोग तांचो हुस्को ह्या खातीर दिन वाचून तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर खेरीत आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगार बापा सर्व संपूर्ण देणी तुजे थान उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय अशें आमकां तूं दिताय. ती सगळीं बरी देणी पसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा ससनाच्या ससनाक. आमेन. भाग्योन पावलोन कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातून आपोलोचें आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां. बरयलोलें आसा तितलेंच सांबाळात. हे म्हणणेचो उगडास दवरात. कोणेंच गोरवान बरोवन आपल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तर येरां वोन तूं व्हड म्हूण तुका कोण दोत्ता. तुजे कडेन दुसऱ्या कडचें घेवंक नाशिल्लें कितें आसा आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलेले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक. होय तुमी दादोशी जाल्यांत तुमी गिरेस्त जाल्यांत तुमचे विणे तुमी राजवट
आमचे विणे तुमी राजवट चलोवंक पावल्यांत. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेंच रायपण जोडलेलें म्हाका जाय आसलें. आम्हा धर्मदुतांक देवान निमाणो वर्ग दिलासो दिसता. आमी मरणाचें फर्मोण पडलेल्या मनशां पोरी जाल्या. होय, आख्खे रचणेक म्हणजे देवदुतांक आनी मनशांक एक तमाशो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सोवे शाणी. आमी असोक्त, पूण तुमी सोक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही गोडी पोरयान आमी बूक आनी तान सोंसता. विंगडे भोंवता, आमी मार खाता. घरदार आमकां ना. हात पांय जोडून आमी कोश्टवता. आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालता. दुमाळो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसता. आमची निंदा कोत्तात, पूण आमी बोलेपणान उलयता. आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगळ्या मनशांचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्या. तुमकां लोजेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजीं भोव मोगाचीं भुरगीं कशीं तुमकां सोयराणार हाडूंक हें बरयता. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सोवे हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पर्यान तुमकां जायते बापूय नात. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवे शुभ वर्तमाना उद्देशी हांवेंच तुमकां जल्म दिला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. परतून म्हणुया. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. आपल्या भक्तांची खोशी तो कोत्ता, तांची बोब आयकोता आनी तांकां निवारता. आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर राखून घेता, पूण सगळ्या नोस्त्यांचो तो भस्म कोत्ता. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करूं सासणाच्या सासणांक. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. तशें तर हांव तुमकां सांगतां,
मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोणें निस्तें मागीत जाल्यार तो ताका निस्त्याचे सुवातेर स्वरूप काडून दीत, असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत. वो तातें मागीत जाल्यार तांकां विचू काडून दीत. तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सुर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणली तुका क्रिस्ता. इश्टानो, भुरगेच पिरायेर जर हांव सिमिनारींत भितर सरलो जाल्यार पाद्री जातलो म्हाका जाय आसलें. पाद्रीपणाचें आपोवणें म्हाका आसलें खरें. दिसतालें पाद्री जावंक, हांवें सिमिनारींत वचोंक, देखूनच हांव सिमिनारींत गेल्लो. पूण जेन्ना सिमिनारींत पावलो तेन्ना चिंतलें हांवें हिंगा पावत बरी गॅरंटी ना. हिंगा पावत काय घोडये पावोवपाचो ना हेंवूय हांव चिंतालो. जरी तर आयज हांव आल्तारार पावला, हांव व्हडविकायेन सांगता हातूंत म्हज्या आवयचो जाय तो हातभार आसा. आनी म्हजे आवयकूच लागून हांव आयज आल्तारा मेरेन पावला म्हणल्यार कांयच उणें जावचें ना. कित्याक सांगता, जरी सिमिनारींत गेल्लो भुरगेच पिरायेर मस्तेपणां आनी तोवनाशीपण करपाची ती केन्नाच सोडूंक नात. जितले पावटी सिमिनारीच्या जिवितान वो आकारनेच्या जिवितान आडकोड्यो आयल्यो तितलेय पावटी हांव जेजू लागीं हेंच चिंतता, हे सगल्या म्हज्या मस्तेपणान तुवें म्हाका राखला आनी सांबाळला. कित्याक सिमिनारीचें भुरगेपण सालिगांवचे सिमिनारींत शिकतना 5 पावटी म्हाका सिमिनारींतलो काडलोलो आनी 5 पावटी सिमिनारींतल्यान म्हाका घरा धाडलोलो, सांगोन पाद्रीनी तूं आनी पाद्री जावपाक उपकारो ना, तूं चल घरा. आनी 5य पावटी हांव पत्तो आयला. देखूनच म्हणटा, सिमिनारींत आसतना चिंतालो खऱ्यांनीच पाद्री जातलो काय, हांगा पावतलो काय. 5 पावटी सिमिनारींत कित्याक काडला तातूंतले फकत 3च आयज सांगता. सिमिनारींत पयले पावटी गेल्लो तेन्ना तुमी तर सालिगांवचे आटेन तर वयर सरत, सालिगांवचे सिमिनारींत दुरीग सुरवात जाता सिमिनारीचें. थिंग दुरीग आसा थंय एक ल्हान घुमटी आसा, कसली ती हांव नको, थिंगा पूण ल्हान घुमटी आसा. आनी रस्त्याक कुशीक आशिल्ल्यान येता वेता लोक थिंगा कितें पयशे ओडटा वो पयशे उडयता. आनी भुरगो कसो सिमिनारींत गेल्लो तेन्ना जेवलो उपरांत दनपारां जर्सी गेम ड्रेस घालून शूज घालून पयलोच आसतालो. खेळपाचो टायम 4 पूण पयलोच तयार जातालो. आनी हाकाच लागून जायते पावटी सिमिनारींत पाद्रीचो मारूय खाला. म्हाका खेळपाचो मोग आसलो म्हणून न्हू, कित्याक खेळपाचें बेल जालें काय ना हांव धांवतालो एक घुमटेशी, थिंगा पडलेले ते पयशे काडटालो आनी मागीर उपरांत कॉल करूंक भुरग्यांक इकतालो. हाका लागून जायते पावटी पाद्रीचो मारूय खाला. पूण सिमिनारींतलो काडलो कित्याक म्हाका एके पावटी एग्जामीक कोणा लागीं तरी बूक मागलोले आनी सिमिनारिस्तान म्हाका दिवंक ना. देखून म्हाका राग येयलो आनी हांवें अशें केलें. थिंगा कित्याक ते घुमटेशी बुधवाराक आनी आयताराक ते कितें तरी कोत्ताले, केळीं आनी कितें तरी दोत्ताले आनी ही केळीं चोरून हाडटालो थिंगा आनी सगल्या भुरग्यांक दितालो. असोच ह्या भुरग्याचो राग आयिल्ल्या कारणान थिंगा ते सुरूय घालताले, ताका ज्यूस म्हणून पिवयलो आनी ताका रातची मागीर ओकार येवपाक लागली. आनी ताणें म्हजें नांव सांगलें, म्हाका धाडलो घरा. हे पयले पावटी धाडलो.
दुसरे फावटी सुमार दिसता म्हाका हांव 9 कितें आसलोलो आनी त्या वर्साक सुनामी जाल्लें आनी सुनामी डिसेंबरां जावन आमी जानेरान ते सिमनारींत आयलेले. जानेर ते एप्रील पासून आमी सिमनारींत उत्ताले आनी मोदेकात घरा वचोंक मेळून आसलेलें. आनी कितें घराक वचोन येतात ह्यो नेवऱ्यो करमलां हो मेरेन पावता पावता म्हणलें त्योय काबार जाताल्यो. देखून कोणा लागीं आहा तें कितें एकले मेका दिवन आमी खाताले. एप्रील पावता म्हणल्यार सगल्या कडेन काबार जालें. कोत्तलो कितें आमच्या बरोबर एकलो भुरगो आसलोलो गिरेस्त फामिलींतलो पूण मातसो चामटी. एका म्हणलें देख शिकोया आतां. एक बुकाची पेज काडली, सगल्यांची नांवां बरयलीं आनी सायडीन सगल्यांचे पयशे बरयले आनी हेजे फुड्यान गेलो आनी म्हणलें फादरान सांगलां डोनेशन दी म्हूण सुनामीक बेगीन दी. तो म्हणूंक लागलो आपूण 50 रुपया दिता. ना फादरान सांगलां प्रायज दितलो चड पयशे दिल्यार, तूं 500 रुपया तरी दी. आनी हेणें भिवन रोखडेच 500 रुपया दिले. हे 500 रुपया घेतले. कोणू तरी भुरगो म्हापशें वचोंक आसलो दोतोराशी, ताका सांगलें बटाटवळा सगळे खावपाच्यो वस्तू हाड. सगल्या भुरग्यांक एकठांय गेले, हें हावयलें आनी हावयल्या उपरांत हे भुरग्याक सांगलें तुज्याच पयशांतलें तुका हावयलां म्हणून. हो रडत फादराशी गेलो आनी सगली स्टोरी सांगली. परत धाडलो घरा. तिसरे फावटी जेन्ना सुमार हांव 10th आसलो तेन्ना म्हाका फुटबॉल पळोवपाचो त्यो मँचेस्टर सिटी ही म्हाका चड लायक आनी ती तेन्ना चॅम्पियन्स लिगा कितें फायनलीक पावलोली. आमी सगलीं भुरग्यांनी पयशे काडून 10 रुपया काडून सुपूय तयार केल्लो आनी फादरा लागीं परमिशनूय मागलेलें ही रातच्यो गेमी पळोवंक. त्यो सुमार 12:30 वो 1 येता टिवीचेर. जालें तें कोणें तरी जेवण वेस्ट केलें आनी तेच राती म्हणोंक लागलो आयज तुमकां गेम ना. कितें कोत्तलो? फुडारीपण घेतलेलें हांवें सगल्या कडेन 10 रुपया काडून सूप केल्लो राती कडेन गेम चोयतेन खावपाक. कोणाकरी तरी कोणें एकामेकांनी चॅलेंज मारलेली. कितें कोत्तलो? फादरा लागीं थोडे भुरगे एकठांय जावन गेले. फादर सॉरी दुसपाट वेस्ट करपा न्हय. फादरूय आयकना. गेम लागीं पावता, वेळ येता तरी पूण फादर कसोच आयकना. सुमार 11 वरां जाल्लीं. फादरूय न्हिदलेले आनी परमिशन दिना म्हणून भुरगेय न्हिदलेले. गेमीचो मोग आसलोलो काडलें. फादराच्या देर आसल्या फुडल्या देराक खिडी घातली, लॉक मारलें भितर आनी फादराक भितर घातलो आनी टीव्ही लायली. भुरग्यांक एकठांय केले आनी गेम चयली. आनी निमणे वक्तार गोल पडलो तेन्ना कोणें तरी भुरग्यान उठोवन बोवाळ मारली. सांपोडे. धाडलो पत्तो घरा. आयज सांगोंक सोदता तें हें न्हू म्हजी तोवनाशीपणां आनी तुमी करात म्हणून हें सांगूंक सोदना. पूण परत कसो येयलो सिमनारीक. जितले फावटी म्हाका धाडटाले पाद्री घरा तितले फावटी वयतालो आनी मामीक सांगतालो मामी सिमनारीची टांकी फुटल्या, उदक ना. वो सांगतालो जेवण काबार जालां, तांदूळ नात, देखून म्हाका सिमनारीन पत्तो धाडा सगल्यांक. आनी थोड्या दिसांनी पत्ते आपयले. पूण येत्यान सांगलां आवय बापायक घेवन यो. आनी जेन्ना 1-2 सुमान रावतालो आनी परत आवयक घेवन वयतालो तेन्ना पणजे बस स्टँडार पावलो काय ना आनी आवय बसीन बसली सालिगांवचे सिमिनारींत वचपाक बरोबर बसली काय ना तेन्नाच सांगतालो. कित्याक बसीन तर सांगलें लोकांच्या फुड्यान ती मारची ना न्हू म्हूण तापोवची ना, देखून ताका बसीकूच सांगतालो. अशें करून बाळी आवय वयताली, ओगीच रावताली फादरी फुड्यान आनी अशे तरेन हांव साल्वार जातालो. पूण आवयचें हें मोयपाशी काडीज म्हाका म्हजें जिवीत सुदरावंक एक भोव म्हत्वाचें जालें. जितले फावटी हांव चुकी कोत्तालो आवय हेंच सांगताली, बाबा पाद्री जावंक तुका हांवें धाडूंक ना, तूं तुजे हुशेन गेला. बाबा पाद्री कितकोन जावपाचें, पाद्रीपणाचें शिकोवप कितकोन करपाचें, कशें तरेन जिवीत जिवोवपाचें हांव कांय नोक बाबा, कित्याक पाद्रीचें जिवीत हांवें कांय पडूंक ना. पूण इतलेंच सांगता बाबा, तुजे भोशेंतलें काडून पयलो दुसऱ्यांक दिवंक शीक, तुजे भोशेंतलें काडून
जेन्ना तूं दुसऱ्याक दितलो पयलें तेन्नाच तूं मोयपाशी जातलो. तुजे लागीं कितें आसा, तुज्या घरांत कितें आसा, तुज्या बोल्सांत कितें आसा हें चिंती नाका, पूण दुसऱ्या लागीं मोयपाशी जीण आपणाय, तूं खरेंच एक बरो पाद्री जातलो. द्याकणाची ही मागणी घेतना जी भुरगेपणान आवयन उतरां उरलेलीं तींच पोत्ती म्हाका म्हणली, बाबा तूं आतां हे द्याकणाची मागणी घेताय आनी एकाच वर्सान रोखडोच पाद्री जातलोय. जें कितें तुका भुरगेपणान सांगलां तेंच आतां सांगता. पाद्री कसो आनी द्याकण कसो, तुजे बशेंतलें पयलें काडून दुसऱ्यांक दिवंक शीक, तेन्नाच तूं मोयपाशी दुसऱ्यांक सोबें जातलोय. हेंच करूंक पाद्रीपणाचें आपोवणें, व्हड कांय करी नाकाय बाबा. भाव भयणीनो आनी मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी 7व्या नोवेनांत आसा आनी आयच्या 7व्या नोवेन आमकां देवाचे बागेंत मारिया मोयपाशी फळ हाचे नियाळ करूंक उलो करता जाल्यार आयज समाजीक वाटेन आमी टिचर्स डे वो शिक्षकांचोय दीस मानता. बारीकसाणेन तर आमी नियाळ करीत एके आवयचे काळीत सदांच मोयपासान बोल्लें. आपलो पूत कितलोय आपल्याक दूख दीत, कितलें आपल्याक भुरगीं ती दुखयत, आवयचे काळीज सदांच मोयपाशी. तो चोर जावं, तो नागोवणो जावं, लोकांक ताका भायर रावूं, तो भुरगें आपलें म्हणोंक आवय केन्नाच फाटीं सरोना. थोडेच दीस फाटीं एक आवय उलयतना अशी म्हणटाली, ब्रादर म्हजो भुरगो वाकड्या रस्त्यान गेला जायत, पूण तो म्हजो जिवितांत म्हजो भुरगो म्हजो सांतुरलो. तो कसोच चुकला जायत, तो म्हजो सांतुरलो. हें एक आवयचें काळीज. कित्याक आपलीं भुरगीं चुकल्यार पासून तीं आपलीं भुरगीं आपलें रगत म्हणून एक आवय केन्नाच विसरोना. हें जावन आसा एक आवयचें काळीज. आनी जेन्ना आमी आयज शिक्षकांचो दीस मनयता तेन्ना उगडा सूर्या ती एक आवयच. कित्याक जेन्ना भुरगें जल्मता आनी पयलें उतर म्हणटा तें एक आवयचें उतर. एका भुरग्याक पयली चाट मारूंक शिकयता तिवूय एक आवय. एका भुरग्याक आपलें गिन्यान उजवाडूंक पयलें अक्षरां शिकयता गिन्यानाची तिवूय एक अस्तोरी. देखून लेटस्ट स्टॅटिस्टिक्स काडलेल्या प्रमाणे प्रायमरी टिचर ह्यो आहात त्यो आमच्या गोंयांत 98% एक अस्तोरीच. चडशे आमकां दादले वो चेडे मेळनात. तरी आसतना कित्याक हें भुरगेपण एके आवयतान एके अस्तोरेतान उपजता आनी तातूंतल्यान तें मोयपाशी काळीज एका भुरग्याक आमकां मेळटा. अशें आसतना आयच्या वाचपाचें नियाळ करुया. आयचें वाचप लुकान बरयलेलें आनी बरयणार वो हे लुकाचे बरयणार वो जे कोण हे पवित्र पुस्तकाचे शिक्षवणार आसात ते अशें म्हणटात, लुकान हें उतर बरयलें देवाचें उतर जेन्ना क्रिस्ती पोरशेक जायती पिडापीड सोंसूंक पडटाली आनी जाय ती पिडापीड सोंसता तेन्ना एकामेका सोवें ही तांची इश्टागोत हें तांचें मोयपाशी जिवीत बिगडलोलें. तेन्नाच हें लुकाचें शिव वर्तमान तांकां धीर दिवंक हो लुकाचो शिव वर्तमानकार बरयता. तांकां मोयपाशी एकामेका सोवें जिवीत जावंक आनी देवान कशी मोयपाशी आमकां राखल्यात ताचो उगडास कोत्ता. देखून जेजू आयचें उतर आमकां सांगतना तो म्हणटा हातून जे परी बाप आपल्या भुरग्यांक कितें दिवंक जाणा तसोच सर्गीचो बाप म्हाका आनी तुका कशे तरेन मोयपाशी जिवीत जिवंक जाय हाचो उल्लेख करता. मारे मायन आपल्या जिवितान दुसऱ्या सोवें मोयपाशी जावंक सदांच तजवीज केली. देवान ताका भुरगेपणां तर विचून काडलेली पूण सदांच ल्हानविकायेन जिवन मोयपाशीचें काळीज दुसऱ्या सोवें परगटायल्लें. देवाचें उतर तिचे कुसव्यान येतेलें म्हणून जोरी बाकीत जाल्लें. हेंच मोयपाशी जिवीत आपले एलिझाबेथ मावशे भयणीक मेळूंक वो भेटेक वचूंक ती फाटीं सरली ना. एकाच उतरान आपलें मोयपाशी काळीज आपले मावशे भयणीतान पासून उडलें. तर आमच्याय जिवितान फुडें पावलां मारतना आयज तुमचे भितर वो तुमकां 2 संदेश तुमचे उटयेंत उडयता. आयचो पयलो संदेश, रापण मनीस तयार करता जायत
पूण ती रापणेची आडकोड एक नुस्तें जाणा. रापण जरी मनीस तयार करता जायत पूण ती रापणेची आडकोड एक नुस्तें जाणा. दांतें गोरवांचें दांतें मनीस तयार करता जायत पूण तें गोरवाक घालूंक तितलें सोंपें न्हय. संवसारी जीण जिवंक बरेंच दिसता जायत पूण मोहिपाशी जीण आपणावंक तितलें सोंपें न्हय. कित्याक मोहिपाशी जीण आपणायतलो मनीस ल्हान जावंक जाय, पदवी करूंक जायना, आपली बोडाय आपलेपण वयर सरूंक जायना. हेंच कितें आयचें पयलेंय वाचप आमकां उगडास कोत्ता. सुरवातेच्या उतरांनी जशें आमी आयकलां, पदवी मनशाक खाला उडयता. मोहिपाशी जीण आपणायतलो मनीस सदांच आपलेपण न्हय पूण दुसऱ्याचें चिंता आनी दुसऱ्या पासत पयलो धांवून वता. कित्याक केलोलें उरता आनी रांदलोलें सोरता हें मनान दवरया. देखून मोहिपाशी जीण जियेतना ल्हान जावन आपलेपण पयसावून हें मोहिपाशी काडीज म्हाका आनी तुका मागून घेवया. आनी दुसरे सुवातेर झाड उमटोवचे पयलीं तें रोवंक शीक, जेवण जेवचे पयलीं रांदूंक शीक आनी दुसऱ्यांचें उलोवचे पयलीं तांचें आयकूंक शीक. मनीसपणाचें वो मोहिपाशी काडीस तो आपणाक सोदताय दुसऱ्यांक आयकूंक जाय. कित्याक आयकोताच तेन्ना मनीस मोहिपाशी कसो आनी कसो मोहिपाशी दुसऱ्या सवय जावंक जाय हेंच सोजमता. कित्याक तूं उबो आसप मेरेन तूं लाखांचो, मरतोस तूं फुक्याचो हें सदांच उगडास दवरया. तूं उबो आसो मेरेन तूं लाखांचो, मरतोस तूं फुक्याचो हो आयचो दुसरो संदेश. देखून दुसऱ्यांचें उलोवचे परस दुसऱ्यांक आयकूंक शीक. आनी आयचो तिसरो संदेश आमच्या शिक्षकांक आनी खेरीत भाशेन देव संदेशकारांक. पाप साहेब फाटल्या दिसांनी सांजेचें प्रार्थना करतना अशें उद्गारलो, शिक्षकाचें जिवीत जावन आसा एक सोबीतकायेचें. ताणें आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांच्या जिवितांत सोबीतकाय परगडूंक जाय आनी तातूंतल्यान मोहिपाशी काडीज दुसऱ्या सवें दिवंक वावरूंक जाय. जाल्यार फाटल्या म्हयन्यान आयलोल्या नव्या ताच्या आसऱ्याकाल आयलोल्या नव्या दाखल्यांत पाप साहेब अशें उद्गारता, फिरगोजेंत भावार्थाची वाडणूक, भावार्थ फुलोवंक आनी भावार्थ परगटूंक एक देव संदेशकाराचें काम. तातूंत ताका जाय ती बोडाय आनी देव करपा मेवता. तर म्हज्या देव संदेशकारांनो, जिवितांत तुमी जाय तें कितें दितात, आपल्याच जिविताचो आनी आपल्याच वेळाचो सॅक्रिफायस करून पवीस सोबे तुमी जाय ती बरेपणां केल्यांत. ह्या वावरा पासत तुमकां आमी जोरी दिन वाचता. तुमी केल्ल्या ह्या वावराक आमी तुमकां फारीक करिना, तरी आसतना तुमी पोट तिडकेन हो वावर कोत्तात. आनी आयच्या विशयाक आमी नियाळ कोत्तना मोहिपाशी काळीज कशी तुमी आमच्या गांवच्या भुरग्यांक मोगान वेगूंक मोहिपासान ताका वाडूंक जाय तो प्रयत्न करतात. पूण हें कोत्तना सदांच उगडास सुरात. लेट जिजस बी द मॅसेंजर एंड यू बी द मेसेज. देव हो जेजू संदेशकार जावं दी आनी तूं संदेश तुज्या जिवितांतल्यान, तुज्या उतरांतल्यान आनी तुज्या कोरण्यांतल्यान होच भुरग्यांक आनी समाजाक परगटूं दी. हेंच करूंक तुका आनी म्हाका बोड ह्या चालताऱ्या येतोल्या जेजूक, जो दुसऱ्या सवय मोहिपाशी जालो, मारेन हेंच मोहिपाशी जिवीत परगटल्लें, हेंच करूंक तुका आनी म्हाका बोड आनी कृपा मागुया. देवाचो मोहिपासून दवरलेली आमी सगळीं आमच्या जिवितांतल्यान मारी भाशेन मोहिपाशी जावंक
ह्या पोणे जिवंक आमकां देव आपयता तरी वेळार त्याच देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागून आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आंकवार मारिया पोवेस सभेची आवय, आमच्या पोवेस सभेच्या वडिलांनी आंकवार मारयेची भक्ती नेटान विस्तारूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्यान बोल दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आंकवार मारिया देवाच्या वावरांत भागीदार, आमी खंयसरूय वावर कोत्ताना आमच्या वावरा वरवीं दुसऱ्याक आमी आदार सहकार आनी बरें उतर दिवन आमच्या जिविताचे चालींतल्यान मोयपाशी जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आंकवार मारिया भक्ती आनी तेसाच्या मागण्या वरवीं आमच्या गोराब्यांत वाड्यांत आनी सगळे सुवातेर एकामेका सवे एकवट थिरावूं मारिया मायेची विणवणेन बापा लागीं मागुया. आमचे शिक्षक जावन आसात जाणवायेचे बांदार, तांच्यांनी आपली जबाबदारी बरे तरेन पाळून सगळ्या भुरग्यांक हुशार तशेंच नेणार मोयपासान समजावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या भारताचे शिक्षक आनी राखणदार आमचे देव संदेशकार तर तांणी आपल्या हाताखाल आसलोली जबाबदारी उमेदीन आनी विस्वाशीपणी करूं बापाचो आदार मागुया. बोदर बापा आमची करीत मागणी वेळा तुजे मुखार आमी दवरल्यान भक्तीपणान आमी केल्ली मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारेच्या वेळार आमी गीत गावया. जिणे वांटे जिणे खिना अंक C19 पान 36. म्हज्या भयणी बाबूनय आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सवेस्पर मानून घेवंक. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर देवूं.
आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयन आमकां फावो जावं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ काय दोनी दिचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूल तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमेर तुका वाकांठा तारण मेळलेली तुजी पोरजां स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्ताची सभा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Sorgari संसार बोला तुझ्या वैभवा. ओ स्वर्गी तुका सोय 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 सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय 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 सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच तांणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकाचें बक्षनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो वतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavataco good porgotuya. Somya Jesu तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी भरगता. तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता. आनी हो जिवितात सोंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेडे आमचे गवळी बापा
आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलीत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज हे नवेन बेडयता देवाक दिन वाचून मॅथ्यू आनी नॅन्सी फेर्नांडीस तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. आजची मनोबूत समर्पी देव संदेश करा आनी थंय आनी असिफा तांचेर आनी सगल्या आमच्या देव संदेशकाऱ्यांचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती भगीन झुजे तिच्या पोथी भगीन झुजे वाज भगीन फ्रांसीस शावेर पदवासो भगीन धांतन भगीन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचो जेजू वरवीं त्याचो जेजू सांगाता त्याचो जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सडवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थून धीर घेवन आमी म्हणुया. तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां यो तुजी कशी सरकार सदा तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो विराज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकवाल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखागर आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मातशें नोंद रेखता. तर आमकां तुज्यो दार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बोवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेथान राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवंक वेताना आमी गीत गावया एकाच उंड्यांत अंक D10 पान 52. म्हज्या जेजू संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान कोच्याक आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आजच्या दिसाक मानवत सांबाळल्या देव संदेशकार अनिता आनी आसिफा तांकां आनी आमच्या सगळ्या देव संदेशकारांक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हांव आनीक ब्रदर तुमकां सगल्यांक किरीत तुमचे दिनवास आनी उपकार आठयता. तुमचो त्याग, तुमचो सॅक्रिफीस पवित्र सभे खातीर आनी आमच्या भुरग्यां खातीर जे देव संदेश तांकां दिवंक तुमी करतात आनी वावुरतात तांचे खातीर तुमच्या सगल्यांचेर
देवान करीत आशिर्वाद घालचो तुमकां सगल्यांक राखचे सांबाळची आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सुभां बेसांवां देवान फावो करची हेच आमचे करीत आवंडे तुमकां फाल्यांचो दिसाची मांडावळ सांबाळटात भुरगीं लॅरिसा कार्मेन शरिना न्यूटा जेस्टन एल्विरा मेल्विन जबाबदारी सांबाळूंक देव संदेशकार रोलंड फाल्यां आयतार मीस सकाळीं 7 वरांचेर सर्वीस फॉर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओडकार मारी आमची माय भाशेन मोयपासान दुसऱ्या सोवें जिवीत जिवंक घरा वेताना आमी गीत गावया माई काकुतीन गे बोललेली आंक T23 पान 214